सगळ्यांकाई नमस्कारू. हांव दिव्यश्री जगदीशबाई उडपादकून उलयतस. आमी आयचे सुभाषित प्रारंभ करूया. कर्ता कारिता चैव प्रेरकाश्चनुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः समभागिनः. एक उत्तम काम असो अधम काम असो ताजी कर्मफल अवश्य जावन अनुभवसुकतीची. ह्या सुभाषित कसं म्हणणार रे. ताजी कर्मफल कोण काम करता तो मात्र नाही, कारयता म्हळ्यार तें काम कोण करयता तो. प्रेरक म्हळ्यार कोण ताका प्रोत्साह दिता तो. तशींच अनुमोदक अनुमोदक म्हळ्यार तें काम करतना तो पळोवन हूं गुट्टून बसचें, मौन जावन बसता तो. कसं सांगू वचना जाल्यार तो सपोर्ट करता. मौनम संमती लक्षणम म्हणटा ती तशी. ताजेर तूं ताणें ओपून घेतला म्हणूनची तें काम करी म्हणून सांगला म्हणूनची अर्थ येता. ह्या तीन जाणें त्या कर्मफल अनुभवसिता ती म्हणून ह्या सुभाषित सांगतांगा. शूर केलेलं काम चांग असल्यार ताजे फलय चांग असता. ते 4 जणांके समभाग जावन चांग फल मेळटा. तेंची शूर केलेलं काम वायट चांग काम नाही म्हणून जाल्यार ताचे कर्मफल वायट असता. तेव्हा 4 जणांक मेळटा. तशें जावन एक काम शूर करचे बशी फुडें ताचे परिशुद्ध ज्ञान 4 जणांके आसुका. तशींच एक काम शूर कोण जत तरी ताका सपोर्ट करचो जाल्यार त्या काम शूर केलेलं कसल जान तो कशस तागेल ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಸುಕ. ವರಲಾಲ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ त्या काम करतलाल ಬಗ್ಗೆ विषय ಗೊತ್ತಸುಕ. तशींची काम शूर करची बशी फुडेंची पुरा आलोचन करता तांणी. मुखार हाजे निमित्त कसं कोणाके तोंदर जत्तकी, एके तांकां कसं नश्ट जत्तकी, समाजा कसं वायट जत्तकी तसल पुरा तांणी आलोचन करून मुखार सुका. समाजा वायट जावची कसं काम असल्यार तें चांग काम जायना. तांकां चांग जावन समाजा वायट जाता जाल्यार तें चांग काम म्हणन ती तें अधम काम जाता. आमी वायट काम करचेय नाका, करूचेय नाका, ताका प्रोत्साह दिवचेय नाका, तें अनुमोदन करचेय नाका. कित्याक म्हळ्यार ताजी कर्मफल केन्नाय वायट असता. त्या मुखारी आमी बक्क जाता. उत्तम काम म्हळ्यार समाजाकय चांग जावचें, तांकांय चांग जावचें. ते 4 जणांके कर्मफल ताजे चांग कर्मफल समभाग जावनय मेळचे. तशींच तांगेल 4 जणां निमित्त समाजाकय चांग जावचें. तेन्ना तें पुण्य हांगेलय चडटा. असल काम आमी करुया. ह्या विशयार एक हांव काणी सांगता. शुक्ल यजुर्वेद बरयलो महर्षी आसता याज्ञवल्क्य म्हणून तागेलें नांव. ताका सूर्यान अश्वरुपार येवन म्हळ्यार घोड्या रुपार येवन ताका शुक्ल यजुर्वेद उपदेश करता. केन्नाय जप तप करचे, याग करचे असल कामार तो निरत जावन आसता. हागेल बायले कसन काम म्हळ्यार ते याग संपूर्ण जावचे वेळार तिका गोडसे नैवेद्य करूंक हाण दिवची काम. ती तिगेल बामूण लोकांक चांग जावका म्हणून काम करतस, यज्ञ याग करतस म्हणून ती गोतस. जाल्यार ते याग कशे करचे ते खंयची मंत्र सांगता ती तसल पुरा कसं तिका नॉलेज आसना. जाल्यार चांग काम करतस नवे म्हणून ती गोडसे हाण दिवचे. भक्तीन मनस्पूर्वक जावन मनांतू ते देवाले नामस्मरण करताची ती गोडसे हाण दिता. अशी चांग मनांनी केन्नाय ती नैवेद्य कोण हाण दिता आसता. एक दीस याज्ञवल्क्यान करचे यागाक खुशी जावन देव प्रत्यक्ष जाता. प्रत्यक्ष जाल्यार पळोवचे भाग्य तागेल बायलेक मेळटा. ती हांगा कसं याग करनी, यज्ञ करनी, कसं करनी. तिने केल्लें काम एक करची, गोडसे हाण दिवचे नैवेद्याक. खाली एक चांग मनांनी भक्तीन तिने गोडसे हाण दिलें देखून तशींच चांग कामाक तिने सपोर्ट केले देखून याज्ञवल्क्यान केलेलें उत्तम कामां फलय हिकाय मेळटा. तशींच कोणी चांग काम सूर केल्यार आमी ताका तशी करनाका अशी करनाका म्हणून सांगू वचना. तें चांग काम जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करूं जायना जाल्यार वाडना. मनांत एक चांग लेखल्यार पुरो.
ताजी फल आमकां केन्नाय चांग मेळटा. तशें न्हू आमी पुरा केंचे चांग जतगी आमकांय चांग समाजाक लोकांक चांग जतगी तसल काम मात्र करुया, तसल काम मात्र करुया, तसल कामाक मात्र प्रोत्साह करुया, तसल काम मात्र अनुमोदन करुया म्हूण सांगताची आयचे सुभाषित मुक्ताय करुया. नमस्कार.